हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। किरण हे उदोपाक घे मध्ये असं कर ना काय यार कोण हा उलोबा कोण उलोबाच्या बाहेर हे घेता कोण दोन शब्द बोला बच्च्याकडे जाईल ना बोला आजच्या या पारंपरिक होळीबद्दल तुम्ही किती सांगू शकता? आमची म्हापशाची संपूर्ण म्हापशाची शहराची ही होळी एकमेव होळी आसा। ही प्रत्येक प्रांतांनी वेगवेगळी होळी आसा। ह्या होळीक म्हापशातले संपूर्ण लोक येऊन नाल फोडतात। त्याचप्रमाणे प्रत्येक जण आपापले मनोभावी जे कितें
तांकां दुखणें आसता जावं तेंचे कडेन पळय तांकां मागणी आसता ती मागणी ते सगळे मागतात होळये कडेन आनी वार्षिक पद्दती प्रमाणे हांगासर सगळ्या जाती धर्माचे लोक सुद्दां हांगा येतात कोण ख्रिश्चन येतात कोण इतर धर्माचे येतात आनी हांगासर होळी ते मनोभावे प्रार्थना करून त्या होळयेक नतमस्तक जावन संपूर्णतया ही होळी हांगासर पेटयली जाता। हांगा पुरवत प्रमाणे हांगासर ह्या होळीच्या आनी हांच्या म्हापशांतली रोमटां म्हणजे पारंपारीक रोमटां हेजो एक संबंद आसा। त्याच प्रमाणे आमची राष्ट्रोळी ब्रह्मवटार त्याच प्रमाणे सगळ्यो राष्ट्रोळी आहा पळय तेंचो हांगासर संबंद आसा आनी ह्यो सगळ्यो राष्ट्रोळी एकवट जावन ही होळी पेटटा आनी आमच्या म्हापशांतली पारंपारीक रोमटां आसा पळय ती रोमटां आतां हांगाच्यान 7व्या दिसा रोमटां सुरू जातली। फाल्यां आमची पंचम आसा रंगपंचम मागीर आमची रोमटाची धुळवट आसता 7व्या आनी 8व्या दिसा तेन्ना हांगासर आतां पारंपारीक जे पारंपारीक जे हांगातले महाजन म्हणजे कोण तरी करते आसलेले पळय तेच करते हांगासर चडशे दिसना। तेतूंतलो आमचो हो एक अमरेश हेंच्या घराण्यांतले लोक त्याच प्रमाणे बागायतदार घराणे समजले काय ना आनी बांदेकर घराणे हे पुरवत प्रमाणे हांगासर ह्या होळीक सहभाग घेतात सहकार्य करतात आनी संपूर्ण म्हापशाच्या सहकार्यातून ही होळी पेटता। त्याचप्रमाणे ह्या होळयेचे सगळ्यांक रूप मेळचे म्हणून आमी सगळ्यां कडेन प्रार्थना करता। माझे 2 मिनिटं ही होळी राष्ट्रीय दिवस ही होळी हांव पळोवन येयल्लो आहा। म्हाजे जाणटे करीत आमचो झुंड बागायतकर नामदेव सगळे आमचे करताले ते आमचे सगळे करून येयल्ले आसा। आतां होळी तेजे फुडें तेजे जन्म म्हाका दिल्लो आहा हांव घेता करून येता ही होळी। अशेंच आमचे राष्ट्रीय दिवस शिगमो उत्सव लोमाड आमचे शिमे वयता शिमे वचून म्हापशा येता लक्ष्मी टेंपला कडेन आमी पळयतात हेच आमचे मान दिल्ले आहा। जे वजेव सगळी जे वजनी बरी मान दिल्ले पळोवंक बायके